गोयची म्हादय कर्नाटकाक विकपी गोय विरोधी सरकाराक लोकांनी घरा धांवणचें अशें वक्तव्य गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें केलां. सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय संघटनेन म्हादय रक्षणा खातीर गोंयकारांनी घराघरांनी दिवो लावन तेंको दिवचो ह्या आवाहनाक प्रतिसाद दीत विजय सरदेसायानूय मेणवाती लायल्यो. सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय मुवमेंट हांणी जो उलो दिला की गोंयकारांनी वात्यो पेटोवच्यो, फाल्यां आमची सुप्रीम कोर्टान केस बरी जावची आनी हे न्हिदिल्ल्या सरकाराक जागे करचे न्हय. हाजे खातीर फातोर्डेचे जनतेचे वतीन फातोर्डेचो लोकप्रतिनिधी म्हणून हांवें आज ह्यो वात्यो पेटयल्या आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही म्हादय साल्वार करपाक एकनिश्ठ आहा. आमी सदांच म्हादय साल्वार करपाक आनी ताजे खातीर कसलोय लढो फुडें व्हरपाक आमी बरोबर आसतले हें हांव गोंयचे जनतेक उतर दितां आनी मागतां की जो सरकार म्हादय विकता आनी ताजे फुडें कर्नाटकान वचून जे मनीस आमची म्हादय व्हरता त्या मनशांक सपोर्ट कर म्हणून सांगपी असले सरकाराक, गोंय विरोधी सरकाराक बेगिनल्या बेगीन घरा धाडपाक खंयच्याय परिस्थितीन कशाय भशेन हो सरकार गोंय विरोधी हो गोंयचे आवयक करून विकता आपल्या कबेला खातीर. असले सरकाराक बेगीन घरा धाडपाक सगळ्या लोकांनी एकवटान फुडें वचचें पूण हांव गोंयचे जनते कडेन मागतां. म्हाका दिसता ह्यो ज्यो वात्यो लायल्या हो पयलो स्टेप. खूब स्टेप फुडें घेवंक जाय. हे फुडें स्टेप घेवपाकूय एकवट जाय आनी गोंयची जनता जर एक जाली जाल्यार व्हडले व्हडले डबल इंजीन जालें तांकां आमी धडो शिकोवंक शकतात. हो निर्धार आमी दवरपाची गरज आहा मनान. हांव गोंयचे जनतेचे वतीन तुमकां सांगूंक सोदतां.